प्रश्नोत्तराचा तास घेऊया. स्पीकर सर, स्पीकर सर, जस्ट मी- मिनिट, एकच मिनिट मान्य, एक मिनिट मान्य विरोधी पक्षनेते. स्पीकर सर, हे सगळे मागे जाऊ नये. Speaker sir, I may be हे सगळे मागे permitted to जाऊ make नये. जे आम्ही एक मिनिट, adjournment motion correction amore. नाही, हे सगळे Correction मागे break. जाऊ नये. एक मिनिट नाही सांगा तुम्ही. सगळे मागे जाऊ नये. घेता नाही हांव तुमका उलोवपाक ऑपॉर्च्युनिटी आम्ही- दिता Speaker म्हणजे sir, मान्य I मंत्री. पहिली- may, तुम्ही I हे may be पहिली घ्या. permitted to make मिनिट ते उभे असतात Start. नाही तुम्ही एक मिनिटान बसात. एकच मिनिट. I may be permitted to make correction to start LAQ number 3C in the annexure B, serial number 4, against the name of Short Fuse Studio OPC Private Limited. The name of Mrs. RBS Khandeparkar may be read. नोटेड. सांगा. स्पीकर सर, हे adjournment motion तुमकां काल दिल्लें तें हांव तुमचे मागता की बाकीचे कामकाज सध्या स्थगीत करून हें पयलीं आयज घेवचें. जो विशय आसा जे फॉर्मलिना खातीर जे आयज गोंयभर एक चिंतेचो विशय जाल्लो आसा, आख्खे गोंयकारांक जे सगळेंच म्हळ्यार आमचे पर्संटेज म्हणपाक शकना, सगळे जांकां आयज नुस्त्याची गरज म्हणटा लोक खायदे येयल्ले आसात. ताजे खातीर आज एक भयानक असो एक वातावरण निर्माण जाला आनी तेजे खातीर लोकां भितर भिरांत निर्माण जाल्ली आसा की आयज पर्यंत हे कितले जाणांच्या पोटांत गेले आसतले हेज्या पयलीं आनी हेजे पळय कितले लोक आनीकय तांकां फुडें ताजो इफेक्ट दिसतलो. तेन्ना हे जे एक्टिविटी जे इतली जे चालू आसात ताजेर तुमी हेजे चर्चा जावपाक जाय. ही सारापुराची कशी तुमी सरकार म्हणजे नश्ट जातलें. गोंयकारांक नुस्तें खावपाक जायच, पूण तेच बरोबर असले फॉर्मेलिन सारके दुयेंस जे ड्रग्स जे आसा हे पोटां वचपाक जायना. ही काळजी कशी घेतले आनी ताका लागून सगळे इतली इम्पॉर्टंट आयज हावजा फुडें क्वेश्चन आसात, अनेक प्रश्न आसात, अनेक इश्यू आसात. देखून आमी ते इश्यू फाटीं दवरून हो विशय पयलीं घेवचो असो म्हणटात. हाजेर चर्चा पयलीं जावची, हाजेर तोडगो पयलीं येवचो, हे पयलीं घेवचें. माननीय विरोधी पक्षनेते, ह्याच विशयाचेर तुम्ही कॉलिंग अटेन्शन तुमचे मेंबर बाब अलेक्स लॉरेन्सो रेजिनाल्ड आणि बाब निलेश काब्राल ह्या दोगांयनी दिल्लें आसा आनी आयच्या बिझनेसान कॉलिंग अटेन्शन ऑलरेडी मेन्शन आसा. सो म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा प्रश्नोत्तराचो तास हो चलोवंक दिवचो. स्पीकर सर, कॉलिंग एटेन्शन जो मागीरचो ताच्या पयलीं प्रश्न आसात, क्वेश्चन आवर आसात आनी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसात. कॉलिंग एटेन्शन आनीकय आमी वेगवेगळी घातलेली आसात. पूण आयज आमी सगळे 16 आमदारांनी सायन मारून जे एडजॉर्नमेंट मोशन जे मूव केल्लें आसा हाजेर मूव करपाक आमकां संदी दिवची. हाजेर चर्चा पयलीं जावपाक जाय. कॉलिंग एटेन्शन जर तुमी चर्चा करपाक जाय अलाव करतलेच जाल्यार आतां पयलींच करुया. कित्याक क्वेश्चन भितर आमकां इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसात, आमचे अनेक क्वेश्चन आसात, ते क्वेश्चन आमकां विचारपाक जाय. पूण पयलीं घेवचें, पयलीं हें घेयात मागीर फुडें, पूण पयलीं हें घेवप. प्रश्नोत्तराचो तास महत्वाचो आसा. रूल 69 कोट करून हांव तुमकां सांगता की प्रश्नोत्तराचो तास सुरू करता. प्रश्न पयलो. स्पीकर सर, रुल्स कोड करून हांवें बी मोशन घेतलां, हें तितलें म्हत्वाचें. आनी प्रश्न क्वेश्चन जे आसात ते आमचेच क्वेश्चन, तेजी रिप्लाय गरजेची, ती आमकां रिप्लाय आमकां जाय म्हणून आमी क्वेश्चन घातलात. पूण हांवें ताच्या तुमकां पयलीं सांगलें की हें घेवचें. तुमी हें करात, कॉलिंग एटेन्शनान. कॉलिंग अटेन्शन तुमच्याच मेंबरान घातलेलें आसा. स्पीकर सर, कॉलिंग एटेन्शन तुमी घेतात, प्रश्नोत्तराचो तास सुरू करता. श्री विल्फ्रेड डिसान, दिगंबर कामत, तुम्ही पयलीं तुमचो घेयात. प्रश्न विचारचो. स्पीकर सर, तुम्ही खरे सिरियस जर आसात, ह्या विशयाचेर सरकार जर सिरियस आसा आनी तुमी जर सिरियसली घेतात जाल्यार पयलीं चर्चा हाजी दवरात. तुमी मागीर घेता म्हणटात न्ही, पयलीं घेयात. तुम्हीच कॉलिंग अटेन्शन विचारलेलें बरोबर. आसा. ते बिझनेसान आसा, तुमकां टायमूय मेळटलो त्या विशयाचेर. आमी सांगता आतां तुमी हे रिक्वेस्ट करता आमी की इम्पॉर्टंट. तुमकांय खबर आसा पळय, स्पीकर कॉलिंग सर, अटेन्शन ही तुम्ही आयज विदिन calling- 24 hours. स्पीकर सर, आयज कॉलिंग एटेन्शन तुम्ही 2-3 अलाव केली म्हणटात, 2 तिगांची. पूण तुम्ही जे कॉलिंग अटेन्शन तुम्ही अनेक 24 लोकांची तासाच्या अलाव पयलीं केली दिला ते अलाव केला. पूण आयज अनेक लोकांची तुम्ही अलावूय केले नात. आमी आनीक कॉलिंग तुम्ही एटेन्शन घेतली. तुमकां रूल खबर आसा. पूण तुम्ही आनी- ह्या हाऊसाचे सिनियर मेंबर आसात. स्पीकर म्हणून कॉलिंग सांगता, अटेन्शन स्पीकर, 24 hours अर्जंट इम्पॉर्टंट मॅटर आहा ते दिवपाचे आसता. ताज्या प्रमाणे ते अलाव केल्ले आसा. आनी हे आमी कालच दिला. कॉलिंग अटेन्शन 24 तासा पयलीं दिला. बाकीची कॉलिंग अटेन्शन पयलीं दिल्ली. एडजस्टमेंट मोशन ना. 2 वरां पयलीं दिवपाचें प्रश्नोत्तराचो आसता. तास. आनी कायद्यानुसार आमी कालच दिला. 2 वरांचेर जो रावली नात, 2 वरांचे पयलीं दिवप आसता, पूण आमी काल दिल्ले आसा. मान्य सभासद, तुम्ही बसून घेवचे. तुम्ही हाऊसाचो वेळ जो आसा पळय न्ही फुकट घालयता. हाजेर चर्चा स्पीकर जावची. आमी हाऊस चलोवपाक दितात, पूण हाजेर चर्चा पयलीं जावपाक जाय. आमी हाऊस हे करनात ते चलोवनी, पूण तुम्ही हाऊसाचो वेळ फुकट घालू नाकात.
ताका लागून म्हणटा आमी तुम्ही म्हाका हांव चलोवपाक दियात. स्टार्ट करा. हांव घेता न्ही, म्हाकाय खबर आसा इम्पॉर्टंट आहा तें. स्पीकर सर, तुम्ही जर म्हणटा अलाव म्हाका खबर आसा इम्पॉर्टंट आहा तें. हांव कॉलिंग अटेन्शनाच्या वेळार तुमकां सगळ्यांक वेळ दिता. पूण आतां पयलीं घेयात. क्वेश्चन येस ऑफकोर्स आय नो. क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आसातच, पूण हे पयलीं घेयात. तुम्ही बाब दिगंबर कामत प्रश्न विचारता. स्पीकर सर, तुम्ही जर सिरियस आसा, हांव जर सिरियस आसा, सरकार जर सिरियस आसा, हे पयलीं घेयात. आयज तुम्ही हो प्रश्न आसा, विचारता तो दिगंबर गोंयकारांचो. कामत. आयज अमुकूच लोकांचो प्रश्न न्ही हो. विल्फ्रेड गोंयकारांचो डिसा. प्रश्न हो तुम्ही प्रश्न पयलीं विचारता घेयात. तुम्ही. येस टेल मी. Yeah, ask them. You are member or all are standing. Ask them to sit first. Yeah, okay. Tell me. Okay, I want to raise a point of order. Yeah, ask Speaker, them to sir. sit. You have quoted Rule 69. Yes. We have moved this government motion under Rule 68. This is something which is happening unprecedented in the history of Goa. Speaker, sir, the fish mafia is killing Goans and Goans. The fish mafia is spreading slow poison on the Goan consumers. These merchants of greed, evil and horror have come today in the state of Goa. And I don't know when we as honorable members of this house are supposed to raise it. Because this is a burning issue. All other issues can wait. Let us not forget these merchants of horror today may be supporting some party. Yesterday they may have been supporting our party. Tomorrow if any party comes they may support. But the issue of health of Goans is of paramount importance. I'm telling you. Speaker sir, No. You are raising the point of order and you are raising. I am raising the point of order because No. this issue is of importance. I am giving a time for that. I have given a resolution I am, of course. under 101. That resolution is not tabled. This is not come. No. Speaker sir, सेम तुमच्याच मेंबरान कॉलिंग अटेन्शन not करता only a तेच्यावर health उलोवपाक issue, मेळटलें it is ना. an economic issue. It is an economic issue. It is a health issue. No. And it is an issue wherein Goan people are robbed. Goan people are robbed. You tell me what is your point of order? My point of order is the Point health right. of the people of Goa, and there is nothing more important than the health of the Okay, people then of definitely Goa. you can raise at a calling attention We time. want to discuss it now. Mike. No. No. स्पीकर सर, No. हे पळय हांवें सांगलें हांव कॉलिंग एटेन्शनाच्या वेळार तुमकां काडपाक दिता. तुमी हावजाचो वेळ वाया घालयता. खबर आसा म्हाका. हांवें तुमकां सांगलें हांव कॉलिंग एटेन्शनाक उलोवपाक दिता. माननीय विरोधी पक्ष नेते तुमच्या मेंबराक सांगात. तुमी हावजाचो वेळ वाया घालयता. स्पीकर सर, प्रश्न बाब दिगंबर कामत तुम्ही प्रश्न विचारता. स्पीकर सर, प्रश्न विचारपाचे आमकां जायच, पूण मागीर प्रश्न आमी विचारतलेच. स्पीकर सर, प्रश्न आमकां विचारपाकच जाय. आमी घातलात आनी आमकां तेचे रिप्लाय जाय बी, पूण प्रश्न आमी मागीर विचारतलेच. पूण पयलीं हो प्रश्न विशय सिरियस आसा, हो पयलीं घेयात. विरोधी पक्ष नेते हांवें सांगला टाइम दिता म्हणून. मागीर तुम्ही घेता. बसात. आमकां तुम्ही पयलीं बसून घेता घ्या. हो. प्रश्न नंबर 2 राजेश सर, पाटणेकर. घेवचें. हे पयलीं Start घेवचें. question number 2A. स्पीकर सर, हे पयलीं घेवपा जाय. हे पयलीं घेवपा जाय. स्पीकर सर, हे Speaker पयलीं sir, घेवचें start पडटलें. question हे number 2A. issue आहा ते I'm urgent on my issue. legs. Sit down. Issue- Sit down. ना स्पीकर. तुम्ही रूल फॉलो करिना. तुमकां बसचें पडटलें. तुम्ही बसात. तुम्ही घेवपा जाय. तुम्ही या हावजाचे सिनियर मेंबर आसात. Speaker, start question number 2A. हे पयलीं घेयात. हो तुमी घ्या. आमची विनंती तुमकां. तुम्ही सगळें पळयतात. तुम्ही बसून घेयात. माननीय विरोधी पक्ष नेते तुम्ही बसून घेयात. हो विषय जो आसा गोंयकारांचो, हो विषय जो आसा एक दोन मनशांचो न्ही. तुम्ही बसून घेयात. हो विषय जो आसा हेल्थाचो. या हावजाचे सिनियर मेंबर आसात. Speaker, start question number 2A. हे पयलीं घेयात. हो तुमी घ्या. आमची विनंती तुमकां. तुम्ही सगळें पळयतात. तुम्ही बसून घेयात. माननीय विरोधी पक्ष नेते तुम्ही बसून घेयात. हो विषय जो आसा गोंयकारांचो, हो विषय जो आसा एक दोन मनशांचो न्ही. तुम्ही बसून घेयात. हो विषय जो आसा हेल्थाचो.
आज अनेक डॉक्टर आमकां सांगतात की हेजे वयल्यान अनेक लोकांक कॅन्सर सारखे दुयेंस जावंक शकता आणि असले भयानक हो विशय आसा हाजे पयली चर्चा जावंक जायी कालच्यान अनेक तुम्ही डॉक्टर आमकां फोन हावजाचो करतात, रूल पयली हाजी समजून लागवड घेयात. आय एम वेगळो ऑन माय जावंक लेग. शकता सिट डाऊन. तर सर हो विषय पयली घेयात हो विषय पयली घेयात सिट डाऊन. Definitely, I'll give you time. No at calling attention. तर सर दोन आम्ही हे पळयतात रिपोर्ट सुद्धा तुमचे दोन आयिल्ले आसा हांगा रिपोर्ट सुद्धा हांगा दोन आयिल्ले आसात टेस्ट रिपोर्ट एक सांगता पयली दुसरी दिसा आणि कालचे एक आणि नोटिफिकेशन वेगळे सांगता माननीय विरोधी पक्ष नेते, तुमका खबर आसा हावजाचो रूल. स्पीकर सर हाजेर हो तुम्ही भयानक जाणा प्रश्न. तुमका सांगता आय एम ऑन माय लेग. यू ऑल ऑफ यू सिट डाऊन फर्स्ट. ऑल ऑफ यू सिट डाऊन फर्स्ट. स्पीकर सर हे पयली घेयात हो विषय आसा तितलो I'll give you time. ना ना सर हो विषय जो आसा एलाव करा तुम्ही मागीर करपाचे आहा न्ही एलाव करा न्ही मागीर तुम्ही कॉलिंग एटेन्शनाक घेता म्हणटा आतां करा न्ही एलाव करा न्ही तुमचे हाती आहा एलाव करपाचें तुमच्या हाती आसा एलाव करपाचें तुम्ही जर मागीर घेता म्हणटा एलाव करा स्पीकर सर एलाव करा तुम्ही मागीर तुम्ही एलाव करता म्हणटा एलाव करा आणि कितले लोक कॅन्सर जावन आसा बेळगांव आसा पळय बेळगांव आमचो बरे फ्रेंड गेल्लो तो म्हणटा थंय इतले गोंयकार आसा सगळे कॅन्सर चेकिंग येयल्या मागीर फॉर्मली सगळे Reply is as per laid on the table of the हाजेर House. चर्चा आता हाजेर चर्चा स्पीकर जाली. सर आणि राजेश पाटणेकर. हाजेर स्पीकर चर्चा सर. जाता गोय भवन हाजेर चर्चा झाली सामके गोयच्या जिवाळीचो प्रश्न सर स्पीकर सर हा हे गोवा भवन या 2015 या स्पीकर सर रिनोव्हेशन आणि रिपेअर खातीर बंद केले स्पीकर सर स्पीकर सर 2015 हे बंद केले सिरियस विषयाचेर तुम्ही ट्रक डायव्हर्ट करू शकनात और बुकिंग ऑफ द अकोमोडेशन सिरियस आसा स्पीकर सर गोय भवनचे टेंडर डिसेंबर 2017 लागले पण स्पीकर सर एक प्रश्न पडटा सिरियस इश्यू आसा की जवळ-जवळ 2.5 वर्सां जे क्वेश्चन आसात ते आसात का हांवें हो, सांगला हो. हांव कॉलिंग एटेन्शनाक उलोवपाक दिता आणि तुम्ही टेंडर स्वतः लागच्या कॉलिंग पयलीं एटेन्शन घातलेलें कित्याक आसा बंद केले गेले ज्या हितून तुम्ही स्वतः कॉलिंग गोंय एटेन्शन घातला सरकाराक सगळ्यांक उलोवपाक मेळटलें रेव्हेन्यू लॉस जालो Opportunity मेळटा ती त्याच सोडटात बरोबर मेजर म्हणजे ना तुम्ही बसात मॅक्झिमम लोकांची गैरसोय झाली 2.5 वर्सां हे गोवा भवन बंद उरले बिफोर इट गोज फॉर टेंडरिंग ताजें कारण स्पीकर सर हे गोवा भवन जे आशिल्ले पळय आफ्टर क्वेश्चन अवर हांव घेता मान्य विरोधी पक्ष नेते मान्य मुख्यमंत्री सांगात तांच्यानी प्रश्न विचारला ते उत्तर साद्या गोवा भवन जे आसा मुंबय तातूंत भितर 8 फ्लॅट Urgent गोंय public सरकाराच्या important आणि 8 फ्लॅट अन्य वेगवेगळ्या संस्थांच्या महाराष्ट्र रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन सर. मागीर एक हॉस्पिटॅलिटी सर. कंपनी दमण दिवचे नागरा हवेली असे 8 एकूण फ्लॅट दुसऱ्या कडेन सगळे जाण एकत्र आयल्या शिवाय ते करपाक अर्जंट येवचे पब्लिक नासले. इम्पॉर्टंट न्ही बंद हो विषय जो आसा तो करपाचें अर्जंट पब्लिक इम्पॉर्टंट न्ही ताका हांवें crack कॉलिंग आशिल्लो. एटेन्शन दिता म्हणून सांगला नाही हो अर्जंट क्रॅक आशिल्लो इम्पॉर्टंट न्ही आणि क्रॅक असताना लोकांची सेफ्टी खातीर बंद केल्ले ने पाटणेकर स्पीकर सर स्पीकर पण 2.5 वर्सां पयलींच कित्याक बंद केलं हो माझो प्रश्न 2.5 वर्सां पयलीं बंद केले क्रॅक आशिल्लो सर. डिक्लेअर्ड ऑन स्पीकर सेफ सर हांव तुमका प्रश्नोत्तर तास सोंपल्या उपरांत वेळ दिता म्हणून सांगला हांवें सिरियस विषय असताना इट वॉज अनसेफ बिकॉज ऑफ क्रॅक्स डेव्हलप असताना दुसरा विषय घेनाकात स्पीकर सर काय खबर आसा हांव 12:30 घेता तुमकां सांगलें प्रश्नोत्तराचो तास वाया घालून हांव घेवचो ना ते आमचे आसात हांवें तुमकां सांगला सर, सर. प्रश्नोत्तराचो तास आमचे आसात ना हांव घेवचो ना तुमकां सांगला हांवें हो आसा बाकीचो कामकाज सायडीक धरून घेवं शकता आमचे प्रश्नोत्तराचो आसात. तास त्याच्याकी 11:30 ते important 12:30 आसता ताज्या शिवाय घेवपाक मेळना तुमकां सांगला हांवें बाकीचो कामकाज जाय जाल्यार फुडें तुका हे करता आनी मागीर कॉलिंग एटेन्शन पयलीं घेता तुमकां जाय जाल्यार सर, बसून घेयात. स्पीकर सर जस्ट आय वॉन्ट टू नो द स्टेटस ऑफ न्यू लँड एट वाशी हो त्याच्याकी which was taken in इम्पॉर्टंट 2006 त्याच्याकी इम्पॉर्टंट आसा ताच्या संदर्भात जवळजवळ 10 कोटी 25 लाख पैसे भरपाचे आसा आणि कन्स्ट्रक्शन करपाक 5 सर, वर्सां जो पिरियड सर, दिलो या तो पयलीं ह्या घ्या. हातून एनओसी Other than questions and replies, important nothing issue will आसा, go on थँक्यू record. थँक्यू सर हो इम्पॉर्टंट विषय पयलीं घेयात पळय तुम्ही हो इम्पॉर्टंट विषय आसात हो पयलीं घेयात
स्पीकर सर तुम्ही मोशन फॉर एडजॉर्नमेंट ऑन द Adjournment. मॅटर ऑफ अर्जंट पब्लिक इम्पॉर्टन्स वो अर्जंट पब्लिक इम्पॉर्टन्स न्ही खबर आसा म्हाका प्रश्नोत्तराचो तास हो, पयली सस्पेंड घ्या. करून दिवना तुम्ही अर्जंट Question इम्पॉर्टंट hour दिला important आसा, हांवें तुमचे आमच्या लिस्टाचेर question. म्हाज्या हाज्या आसा पयलीं- ताच्या पयलीं हे घ्यात हेच चड इम्पॉर्टंट आसा हांवें तुमकां हो, सांगला लोकांचो हांव हेल्थाचो चडांत प्रश्न. चड 12:30 घेवपाक बाकी शकता गोंयकारांचो म्हणून प्रश्न हो, एक आनी दोन मनशां गोंयकारांचो प्रश्न म्हाकाय खबर ताका आसा हो पयली घ्या. गोंयकारांच्या बद्दल हाजी चर्चा नुस्त्याच्या पयली बद्दल जावनी. सगळी हाजी चर्चा तोडगो जावपाक पयली जाय जावनी. ही हांवूय जाणा स्पीकर सर तुम्ही हांवें सांगला तुमकां हांव प्रश्नोत्तराचो तास 12:30 सोंपता जाय जाल्यार हांव 12:30 घेवंक शकता सर हाजेर पयलीं तुम्ही- ना मान्य विरोधी हो, पक्ष important नेते आसा. तुमकां हांव सांगता हाजेर बसून पयलीं घेयात चर्चा जावपाक जाय क्वेश्चन आमचे आसात प्रश्न- क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आसातच त्याची रिप्लाय आमकां जाय पूण ताच्या पयलीं हे घेयात हो ताचे इम्पॉर्टंट चड आसा हो पयलीं घेयात तुम्ही जर मागीर ते सोल्युशन काडपाचें आसा आतां घेयात पयलीं घ्या हो इम्पॉर्टंट आसा प्रश्न क्रमांक 3 चंद्रकांत कवळेकर अर्जंट पब्लीक इम्पॉर्टंट हो न्ही इश्यू स्पीकर सर तुम्ही सांगचे हो अर्जंट तुमकां हांवें सांगला तितकोच अर्जंट हा बट तो 12:30 घेवया प्रश्नोत्तराचो तास वाया घालोवन न्ही ना तुम्ही कॉलिंग अटेन्शन विचारलें आसा मान्य सभासद बसून घेयात आम्ही हाडला आम्ही काल दिला तुमकां तुम्ही एडजर्नमेंट मोशन हाडला सस्पेन्शन ऑफ द पेशन अवर दिवंक ना सोळा म्हाका आमदारांनी सायन मारल्या खबर आसा म्हाका 16 आमदारांनी सायन मारून दिल्ली आसा इट इज इन द लिस्ट ऑफ बिझनेस स्पीकर सर 16 आमदारांनी आमी सायन मारून दिल्ली आसा रूल 69 says हो the इम्पॉर्टंट इश्यू आसा हो तितलो रूल 69 वाचून पळयात रूल 69 कितें म्हणटा तो वाचून पळयात हो अर्जंट पब्लीक इम्पॉर्टंट न्ही एकच सांगा बरोबर आसा म्हाका. पब्लीक इम्पॉर्टंट न्ही तुमकां हांवें सांगला रूल हो पयलीं 69 घ्यात. वाचून पळयात तुम्ही कित्याक हो विशय जो आसा तो सिरियस इश्यू आसा हो पयलीं घ्या म्हाका खबर आसा तुम्ही प्रश्न क्रमांक 3 विचारता सर प्रश्न क्रमांक 4 बाबिजदोर फर्नांडीस म्हजो स्पीकर सर म्हजो क्वेश्चन आसा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसा विचारात तरी ते. देखून म्हाका हे पयलीं आहे ताच्या इम्पॉर्टंट हे आसा हे पळयात म्हजो तिसरो क्वेश्चन आम्ही जेन्ना- आम्ही प्रश्नोत्तराच्या तास- त्याच्या इम्पॉर्टंट हे पळय हांवें important तुमकां हे पयलींच आसा. सांगला ना सर तुमकां टायम दिता म्हणून सांगला हांवें स्पीकर सर तुमकां टायम दिता म्हणून सांगला बसात स्पीकर सर वो इम्पॉर्टंट इश्यू ते आसा प्रश्न विचारता म्हजो क्वेश्चन आसा म्हाका विचारपाक जाय विचारात पूण ताच्या पयलीं म्हाका हाजेर डिस्कस करपाक जाय ना हांव मागीर टायम दितलो इम्पॉर्टंट आसाच म्हाका प्रश्नोत्तराचो तास वाया घालोवपाचो ना हाजेर पयलीं चर्चा खबर आसा जावपाक म्हाका. जाय, सर. आज आमकां कालच्यान परत सांगता अनेक डॉक्टर सांगतात हेका लागून अनेक वेगवेगळी दुयेंसां जावपाची नथिंग विल गो ऑन रेकॉर्ड भयानक दुयेंसां जावपाची Only the संभव question आसा and अशें answer. डॉक्टर सांगतात हे आनी फुडें जावपाक जायना म्हणून तुमी हो सिरियस प्रश्न क्रमांक 4 बाबिजदोर फर्नांडीस बाबिजदोर फर्नांडीस स्पीकर सर क्वेश्चन आसा ते आमचेच आसात प्रश्न क्रमांक 5 सर फिलिप नेरी रॉड्रिगेज क्वेश्चन पयलीं हे घेयात हो तो सुद्दां विचारना कोण विचारना क्वेश्चन कोण विचारचो ना पयलीं हो विशय पयलीं कितें घेयात. म्हणटाले मान्य सभासद कितें म्हणटाले तुम्ही हो आपूण कोण विचारची ना हांव घेता न्ही हांवें सांगला हांव घेता म्हणून हांवें सांगला हांव घेता म्हणून तुमकां जाय जाल्यार हांव प्रश्नोत्तराचो तास सोंपना फुडें घेता पण प्रश्नोत्तराचो तास हावजाचो वाया घालोवपाक दिवपाना इट इज इम्पॉर्टंट आय नो इट स्पीकर सर तुम्ही मागीर घेता म्हणटा बरी गजाल पूण तो पयलीं घेयात ना, ना. इम्पॉर्टंट आमचे आसात आमचे क्वेश्चन आसात आमकां विचारपाक जाय पूण प्रश्न क्रमांक 6 दिगंबर कामत आसा आणि टाइम सर वाया स्पीकर सर आणि टाइम वाया घालण्याची पहिले तुम्ही अलाव करा हे आणि आणि एक मिनिट माझ्या ऐकून घेयात तुमची नोटीस आशिल्ली इट इज एडजर्नमेंट फॉर द मोशन अँड नॉट फॉर द सस्पेन्शन ऑफ द क्वेश्चन अवर्स तेच आम्ही जस्ट सी द रूल 68 अँड अगेन सी द रूल 69 स्पीकर सर माननीय विरोधी पक्ष नेते तुमका रूल बऱ्यापैकी खबर आसा त्या ती तुम्ही पळयात म्हणून म्हणता आम्ही इम्पॉर्टंट आम्ही तुम्ही पळयात इम्पॉर्टंट हा म्हणून घेयात वो स्पीकर सर सो लेट मी अलाउ द क्वेश्चन अवर फर्स्ट वो पब्लिक ना. इम्पॉर्टंट न्ही इट इज Public इम्पॉर्टंट important न्ही इट इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन इम्पॉर्टंट हो इम्पॉर्टंट इट इज इन द लिस्ट ऑफ बिझनेस पूण हे हो इम्पॉर्टंट पयलीं घ्या न्ही नो आय एम टेकिंग इट ताज्या पेक्षा क्वेश्चन अवर्स इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर हो तुम्ही पयलीं घेयात हो हांवें तुमकां परत एकदा सांगलें समजून म्हाका तुमी प्रश्नोत्तराचो तास घेवपाक दियात
ताच्या खातीर सरकाराचे लाखांनी रुपया स्पेंड जातात. क्वेश्चन आमचे आसात मागीर आमकां रिप्लाय जाय पूण खबर आसा म्हाका. व्हड इशू त्याच खातीर तुमकां त्या प्रश्नाचें उत्तर मेळटलें. तेज्याकीर चड इम्पॉर्टंट इशू हो आसा लोकांच्या हेल्था कडेन खेळप न्ही. प्रश्न नंबर लोकांच्या 6 health कडेन दिगंबर खेळपा जायना. कामत तुम्ही विचारतले. लोकांच्या हेल्था कडेन खेळपा जायना हांगासर हेल्था कडेन कोणूच म्हणून म्हणटा हो विशय पयलीं डिस्कस जावनी. हाजेर सरकार कितें तोडू काडटा हे तें पळय पयलीं सांगात. हांवें तुमकां सांगलें हाजेर सरकार हांव solution घेता कितें म्हणून. काडटा तें पयलीं जावनी. तुमी हांगा रिपोर्ट पळय आसात हे नोटिफिकेशन आनी पयलींचे टेस्ट रिपोर्ट आसा वेगळे सांगता. एक डिपार्टमेंट वेगळी सांगता हांवें तुमकां सांगलें गोंयकारांक कळपा जाय हाजेर सोल्युशन कितें. स्पीकर सर हाजेर सोल्युशन कितें कळपा हे जाय. पळय तुमकां हांवें सांगलां तुमकां घेता कॉलिंग अटेन्शन. तुमी दिल्या एडजमेंट नोटीस. तूं म्हाका क्वेश्चन अवर सस्पेंड करूंक शकना हांव. तुमी रूल 69 परत एकदा पळयात कारण तुमकां सगळ्या जाणांक तुमी सगळे जाण सिनियर मेंबर आसात. तुमी रूल 69 परत एकदा पळयात. या सभागृहाचे कामकाज दनपारां 12:30 पर्यंत हांव खूब करता.